नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो ड्राफ्ट कोस्टल प्लान धाडटले दर्यादेगेवेल्या सगळ्या गावांक प्लानाचे काम 5 ऑक्टोबर मेरेन तडीक लावपाचो यत्न 30 सप्टेंबराक पर्यावरण मंत्री काब्राल मेळटत केंद्रीय अधिकाऱ्यांक। अयोध्या राम मंदिर बाबरी मशीद वादाचे केशीचे निकालाक सुप्रीम कोर्टाची डेडलाईन। आर्ग्युमेंट सोपोवंक 18 ऑक्टोबर, निकाल 17 नोव्हेंबर मेरेन। मध्यस्थीकय निमाणी संद। हॉटेलवाल्यांक जीएसटीत मेळूं येता थाकाय, माविनाक आशा। शुक्रार जीएसटी काउन्सिलाचे बसके मुखार मुद्दो। टीटीएजी हॉटेलवाले मागतात 12% स्लॅब। मायनिंग फ्रंटाचोय अर्थमंत्र्याक मेळपाचो प्लान। गोंयांत 21 सप्टेंबर मेरेन उटंगाराचो पावस। हवामान खात्याची शक्यताय। नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वच्चे न्ही, शिटकावणीची कळवणी। भारतीय क्लब फुटबॉलांत स्पॅनिश प्लेयरांचो सुळसुळाट। चर्चिल ब्रदर्साक अंदू पयलेच खेप मेळटलो स्पॅनिश मिडफिल्डर। आणि योनेक्स सनरायज पश्चिम विभागीय बॅडमिंटन सर्त म्हापश्या पेड्यां सुरू। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि येजमान गोंय वांटेकार। गोंयचे जितले गांव दर्यादेग वाठारांत येतात तांकां सरकार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लान धाडपाचो आसा। हो प्लान नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटान केला। प्लानाचें काम 5 ऑक्टोबर मेरेन सोंपोवन तो GCZMAक दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलां। गोंयच्या दर्यादेग वाठार नियमनाचेर चर्चा करूंक काब्राल चड करून 30 सप्टेंबराक केंद्रीय अधिकाऱ्यांक मेळपाचो आसा। गोंयभर कांय एक्टिविस्ट आनी NGOंनी बोवाळ सुरू केल्ल्यान गोंय सरकारान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचो ड्राफ्ट प्लान फाटीं घेतिल्लो। पर्यावरण खातें आतां ड्राफ्ट प्लान सगळ्या गांवांक धाडटले। हो प्लान नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटान केला। डिपार्टमेंट एनवायरमेंट मार्फत आमी प्लॅन ऑलरेडी तयार चालू आसा ते विलेज वायज करपाक। आतां कितें एक पंचायतीन 2-3 विलेज जाल्यार कळना, सो 2-3 विलेजी वा एक विलेज जी आसा पंचायत तांकां प्लॅन करून फाल्यां परवां आमी 2-3 दिसां भितर धाडटले परतून। प्लॅन NCSMचो प्लॅन, पूण इट विल बी विलेज प्लॅन। आज पासून म्हजे पोर्टलाचेर हांवें विड्रॉ करूं ना, कितें लोकांक कळपाक जाय म्हणून, पूण आतां ते विड्रॉ करून आमी तो विलेज प्लॅन NCSMचो आमी अपलोड करतले परतून। फक्त 16 पंचायतींनी आपले प्लान दिल्यात, ते नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटाक दिल्यात। लोकांक पिशे करतात म्हूण एक्टिविस्ट NGOंक काब्रालान सोलून काडले। आपणाचो रोल घेतला आनी 9 पंचायतीन प्लॅन धाडल्या, पूण बाकीच्यांनी धाडपाक जाय। आनी मागीर आमी तो ऑलरेडी 9 पंचायतीन धाडला, तो आमी वी हॅव सेंड इट टू NCSM टू गीव कितें जाता जायना तें। सो नाव आय हॅव डिसायडेड that whatever representation येयला we will finalize from our end and we will send to NCSM and we will close the plan by say 5th of October from our side and give it to CRZ department to see the feedback and send it to. I will not withdraw the plan anymore. मागीर land use plan मागीर आमी मागीर तें धाडू शकता। So we will finish this notification plan 2011 notification कितें सांगता तें करूं शकता। लोक फक्त सांगता विड्रॉ कर म्हण, अरे विड्रॉ करून ते पंचायत कितें करपाचें कोण सांगना। हे नाका जाल्ले NGO वयता आनी ताका लोकांक त्रासाक घालता। आतां तोच एक NGO आमी रॉंग केला म्हणटा आनी दुसरो NGO गेला आनी कोर्टान गेला आनी फायल केला आनी आतां स्टे हाडले। हें तेजी नाटकां हांव लोकांक सांगताले, लोकांक कळना आनी तेच NGO घेवन नाचता लोक आमचे गोंयकार। आतां जेन्ना त्रास जाता तांकां कळटलें कितें तें, आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना। गोंयच्या कोस्टल प्लानाचेर मंत्री काब्राल 30 सप्टेंबराक केंद्रीय अधिकाऱ्यांक मेळपाचो आसा। एक इशू म्हणल्यार हांवें सांगलां की बांदाच्या फाटल्यान आमची ही लायन लागपा जायना, सो दॅट हॅज टू बी डन फॉर द स्टेट स्पेसिफाय। सो तो मातसो इशू हांव घेवन बसतलो, दॅट इज माय हें। तो मागीर नोटिफाय करतली देखून मागीर आमी चेंज करूं शकता, पूण जे पर्यंत 2011 एज पर नोटिफिकेशन आहा एज पर तेंचे आसा ते आमी करूं शकतले। आमी प्रयत्न करतले की तेतून आमकां स्पेशल कन्स्ट्रक्शन दिवचें म्हणून। 200 to 500 जरी लँड यूज प्लॅन जालो, लँड यूज प्लॅनाची जर ती घरां ती सँड दिवना हेजेर तेजेर ना, तर ती रेग्युलरायज करपाक आमकां पोस्ट फॅक्टर एप्रुवल दिवं म्हण आमी आफ्टर नोटिफायंग द लँड यूज प्लॅन तेन्ना आमी ते 1-2 शब्द म्हाका दिसता तेच्या वयर हांव रिलॅक्सेशन कांय मागूंक शकना।
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. अयोध्येत राम मंदिर जमीन मालकी हक्क वादाचे सुप्रीम कोर्टातले केशीचो निकाल 17 नोव्हेंबर मेरेन लावपाचे यत्न. आर्ग्युमेंट 18 ऑक्टोबर मेरेन. उपरांत निकाल बरोवंक खंय म्हयनोभर जाय. सुप्रीम कोर्टान पक्षकारांक डेडलायन दिली. दिसपट्टी सुनावणी घेतना गरज पडल्यार उसरा मेरेन बसपाची तयारी. सरन्यायाधीश रंजन गोगोय 17 नोव्हेंबराक निवृत्त जाता. कोर्टान मध्यस्थांकय निमाणी संद दिल्या. हॉटेलवाल्यांक GST स्लॅबाचेर थाकाय मेळूं येता. स्लॅब देंवोवपाचे तांचे मागणेचेर विचार जातलो म्हूण GST मंडळाचो गोंयचो वांगडी मंत्री माविनाक आशा. हॉटेल सर्विसेक 28वेल्यान 12% स्लॅबांत हाडात म्हूण TTAG आनी हॉटेलवाले मागतात. देमाय GST खंय टुरिजमाक बादता. हॉटेल उद्देग बेकरी उत्पादनां वेल्या टॅक्साचो मुद्दो बसकेंत येवं येता. GST कावन्सिलाची शुक्रारा गोंयांत बसका जाता. मायनिंग फ्रंट अर्थमंत्र्याक मेळपाचो प्लानय करता. It has been the case of Goa that we have been fighting in every meeting that 28% GST rates which are applicable to the hotel industry who are charging more 7,500 and more are very high. When you look at international situation prevailing, international prices prevailing in the rest of the world, and that is the reason why there is the footfall of tourists coming to Goa has decreased. So we have been advocating lowering of the rates, and after much persuasion, finally the whole thing of lowering rates has gone to the Law and Fitment Committee, and it will come up for the upcoming GST meeting on 20th. And on 20th we expect some resolution of expecting lowering of rates charged by the hotel industry in 5-star hotels particularly. People are going to the cheaper destinations, and because of that our tourists coming to Goa, there is a decline of around 30%. Now our mining industry has stopped, so we are fully dependent on tourism. Can we bear this 30% shortfall of people coming to Goa and occupying the rooms in various hotels in Goa? No. As a tourism in a state, I think we should see that finally a lowering of rates should be achieved. हॉटेल उद्देग बेकरी उत्पादनां वेल्या GST स्लॅबाचो मुद्दो खंय कावन्सिलाचे बसकेंत काडटले. इवन इफ द म्हणजे मिटींग जरी गोंयांत जरी जाली तशें गोवा स्पेसिफीक इश्यूज अशें कांय नासता. इट्स अ जनरल मिटींग. वॉट एवर वी हॅव represented before them, like taxation on hotel industry specifically, or the taxation on bakery products, those are likely to be discussed in the meeting. It is a council meeting just hosted in Goa. It is not that since it is hosted in Goa they will be deliberated more on Goa issues. It's a general meeting. मजगती मायनिंग पीपल्स फ्रंट शुक्रारा GST कावन्सिल मिटिंगेक येवपी अर्थमंत्र्याक मेळपाचो प्लान करतात. गोंयचे मायनिंग बेगीन सुरू करचे म्हूण विनवण्यो. ते खातीर मायनिंग डिपेंडंट कदंबा प्लॅटोचेर एकठांय जातले. थंयसान खंय सगळे GST कावन्सिलाची बसका जावपा आशिल्ले थंयचे हॉटेलाचे सुवातेर वतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावसाचो परत नेट. गोंयांत 21 सप्टेंबर मेरेन उटंगार मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेमारांनी 21 सप्टेंबर मजगती दर्यांत वचचे न्ही म्हूण शिटकावणी. अरबी दर्यांक वराक 40 ते 45 किलोमीटर नेटान वारें मारतले म्हूण हवामान खात्याचो अदमास. हवामान खात्या प्रमाण नैऋत्य मान्सून फाटीं सरपाची अजून तरी लक्षणां ना. सप्टेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत मान्सून फाटीं सरूंक सुरू जातालो. बीच चॅक पॉलिसी लागू करपाचेर NGTन दिल्ले स्टे ऑर्डरीक शेकवाल्यांच्या वेलफेअर सोसायटीन हायकोर्टांत चॅलेंज दिल्या. 13 सप्टेंबराक NGTचे प्रधान खंडपीठान स्टे दितना गोंय सरकार जो मेरेन कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल करिना तो मेरेन स्टे उरतली म्हूण स्पश्ट केल्लें. शेकवाल्यांच्या अर्जाचेर हायकोर्ट ब्रेस्तारा सुनावणी घेतलो. सरकाराक कोस्टल मॅनेजमेंट प्लान NGTक दिवंक 30 नोव्हेंबर मेरेन प्राज आसा, पूण टुरिजम सीझन सुरू जाता 1 ऑक्टोबराक. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. वर्ष 2012 सावन सरकारान ताब्यात घेतल्या उपरांत संजीवनी साखर कारखान्याचें लुकसाण वाडत आसा म्हूण उस्कारांचो दावो. संजीवनीची ह्या सिजनांत चालू जावपाची धडगत नाशिल्ल्यान उस्कारांची धारबांदोड्या बसका जाली.
संजीवनी चालू करूंक कोट्यांनी पयशांची खरीच गरज आसा काय आनी आसा जाल्यार सरकार फाटीं कित्याक रावता काय म्हूण सांगावेलो आमदार प्रसाद गांवकाराचो प्रस्न. जेन्ना आमी संजीवनीक आशिल्ले तेन्ना संजीवनीक फक्त 13 कोटी रुपया लॉस आशिल्ली, कारण आशिल्ले वेगळे. पूण ते नंतर आज ते लॉसीस 101 कोटीचेर पावले. हे काय कारणां वेगळे वेगळे आसा. 2012 सून संजीवनी जी सरकारान ताब्यात घेतली तेन्नासून जे लॉसीस आसा त्यो जवळ जवळ 60 ते 70 कोटीचेर गेल्ले आसा. हे कित्याक लागून? संजीवनीची जी कितें वेवस्था आसा ही सगळी खतम जाल्ली आहा. म्हणटात न्हू की अलिबाबा 40 चोर, ती परिस्थिती सध्या संजीवनीक जाल्या. आयकूं येता की सरकाराचो दोळो संजीवनीच्या जमनीचेर आसा. ती 50 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन आहा ते जमनीचेर आसा. आनी आयकूं येता हेवूय बी की थंय 200 कोटीचो प्रोजेक्ट येवपा आहा. पूण शेतकऱ्यांचें कितें? जर फुडल्या वर्सा आमकां नवी प्लांट ते रेडी करून दितात जाल्यार आनी ह्या वर्सा गॅप घेवन फुडल्या वर्सा नवी प्लांट करून दिता जाल्यार ह्या वर्सा जो ऊस कापणी जाता तो आमकां कंपल्सरी आमची म्हणजे जो दारबांदोड आमचो कारखाने आसा त्या कारखान्याच्या काट्याचेर वजन जावनूच आमकां तो फुडें वचता. मागीर सरकारान तेजें कितें करूं, तो कर्नाटका व्हरपाचो, महाराष्ट्रा व्हरपाचो, कर्नाटकाचें तेंचें डिसिजन. सो हो विशय टोटली कितें आसा तो आमी हळू सोडलो कडेन ना, आमी टोटली गांभीर्यान घेतलो कडेन आसा. शेतकारी तितलेच सिरियस आसा सरकारा बद्दल आनी सरकारानूय शेतकारा बद्दल सिरियस रावचें. जर तें जायना जायत जाल्यार आमकां आंदोलनाची पाळी करची पडटा आनी तेजे खातीर हांव शेतकारांक घेवन फुडें येवपाक तयार आसतलो. ठराव आयज विशय आसा की एक म्हणल्यार आमी तांकां कमिटमेंट दिता की आमी अमके वर्सां भितर अमको ऊस आमी वाडयता म्हणून. तेजे बदलाक तेणी आमकां रिटर्न तेंचे कडच्यान गव्हर्मेंटा कडेन जाय की अंदू जर प्लांट बंद दवरलो जाल्यार फुडल्या वर्स पर्यंत आमकां टोटल क्लियरन्स घेतले अशें आमकां रिटर्न गव्हर्मेंटा कडेन जाय. फुडल्या वर्सा आमी तो प्लांट नवे घालतले जेणे करून शेतकाराचें आनी लोकांचें आनी सरकाराचें एक संदन खंय तरी बरे भशेन उरपा जाय. पयलीं स्वातेर हांव तुमकां सांगता तुमचो सगळो म्हाका विचारता पळय जो हांगा दिल्लो कडेन एस्टिमेट तितलो तो येवंक शकपा ना इतलें म्हाजें हांव ठाम मतान सांगूंक शकता. नंबर 2, शेतकाराचेर सोगटी घालपाक सरकाराक खरेंच इतली जड पडटा काय कितें? हांव तोच प्रश्न विचार. खरेंच जड पडटा? आनी बाकीचे आमचे बट बट प्रोजेक्ट येता किंवा आमचे फेस्टिवल्स जाता थंय पयशांचे आमचे हिशोबूच आसना. केन्ना पळयलें तुमी? पयशांचो हिशोब आसना. मागीर तो हिशोब पळया खंय तरी आनी आमकां हो विशय कितें आसता सांगात. म्हणजे 6 कोटीचो हे मोठी भार न्ही. 6 कोटी घालपा पडले जाल्यार तो मोठो भार न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी ती जी फॅक्टरी आसा ती एकदां सगळी जाले नंतर शेतकी संघटना आनी सरकार दोनीच्या जोड पावलान जर चल्ले जाल्यार फुडें ती परत फायदा घेवंक शकता अशें म्हाका दिसता. कुडचड्यार मार्केटांत भायले लोक येवन रस्त्यार धंदो करतात. सुडा मार्केटांतल्या पसरकारांच्या धंद्याक मार बसता. सोपो कॉन्ट्रॅक्टरूय देमायज पयशे काडटा म्हणून इश्यू जाला. पसरकारांनी गजाल आमदार काब्राल आनी पालिकेचे चीफ ऑफिसराच्या कानार घाली. सोमार ते शेनवार मेरेन कोणाक भायर बसूंक दिवचो ना म्हूण आमदाराचें उतर. सोपो कंत्राटदारान गुड्डो लसांव केल्लीं असल्यार ताचेर एक्शन घेता म्हूण खंय सीओ सांगता. कित्याक जाता म्हणून आमी कितें आशेन बसले आसता ते तर असले फोंडेकार मडगांवकार येवन तर रस्त्यार बसून व्यापार केले तर आमचो उपेग कित्याक आमी कमी ना आमकां रस्त्यार बसपा तांकां ते भाजीकारां तांकां मातशें काडून भितर बसय म्हणून आमकां जशें बसयलें तांकां बसयात. मी येल्ली आमचे पयशे चड घेता म्हणून आनी भायर बसता त्या भाजीकारांक उठोवपा लागून. किती पयशे चड घेता म्हणल्यार कितें जालें? 300 रुपया घेता. कोण? 300 रुपया दिवपा जाय जाल्यार बस म्हणटा नाल्यार वच म्हणटा घरा. 50-70 रुपया घेतालो तो. पयलीं 50-70 घेतालो. तेन्ना हे भायले कोण येता न्ही तांकां तुमी आमी बंद करचे. भायले हय भायले म्हणून एक आयतारा येवन बाजार केलो बाकी दुकानकारांक कितें करप? आमकां जानतूच ना न्ही मागीर. आमदारांक कितें सांगला? आमदारान सांग फक्त आपूण तेंच्यानी उलयता सगळे कडेन आनी मागीर म्हणटा सगळें आतां मागणी मुन्सिपालिटी कितें जाता सगळे लोक भितर भायर बसता पळय तांकां सगळ्यांक भितर हाडून घालचें. आसा थंय जागो आसा. जागा आसा खूब सगळे खाली पडले कडेन आमी रस्त्यारूच जाय म्हणटा ते. केन्ना बसता डेली? ना आयतार आनी तो एक्चुअली सुडा मार्केटान म्हणटा ते आयतार एकूच दीस गिरायक जावपाक. बाकी जमते गिरायक ना. बाकी आमचें कांय ना थंय. आमदारांक कितें सांगू तुमकां? ते आमी आजून तो उलयता म्हणटा सीओ कडेन उलयता आनी मागीर तुमकां कितें सांगता म्हणटा. सोपो कंत्राटदार हिसपा भायर पयशे घेता जाल्यार ताचेर खंय कारवाय जातली. कोणाक सोपो टेंडर दिवप जवळ तसो तो मनमानी करपाक मेळना. आपल्याक जाय ते लायतलो रेट आपल्याक जाय ते अशें आसना. सो ते सोपो कलेक्टर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला की ताका सोपो कलेक्शन तो करता ते मनशाक हांगा पळय सो दॅट आय कॅन टेलिंग कंडिशन्स ऑफ द सोपो आनी जे पयशे चार्ज जास्त करता सपोज तो जाल्यार ते करपाक जायना. इन केस हे कंटिन्यू जावपाक जायना आनी जालें जाल्यार मुन्सिपालिटी कडेन टेक डीम फीट एक्शन जी घेवपाक जाय
एग्रीमेंटा भितर आमी खूब गोश्टी घातिल्ल्यो आसात आनी लोकांक फक्त तुका सोंपो स्टँडर्ड दिला हेजो अर्थ असो न्ही की लोकांक त्रास करूं शकता. तुजो बिहेवियर सारको आसपाक जाय. लोकांचें सामान काडून उडोवंक शकना, तेंचे कडेन वायट वापरपाक शकना, वायट शब्द वापरपाक शकना. हाजी खातरदारी घेवपाक लागून सांजचो ताका आपयतलो तर जर आयकना देन वी विल टेक अप अ डिसिजन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन. काब्रालान आपले पद्दतीन पसरकारांक समजावपाचो यत्न केलो. स दीस भायर रस्त्यार कोणें बसपाक तूं दी म्हाका हांव ताका सांगता. उरलेले दिसा आयतार एक दीस ताणें सोडलो. काय खबर आसा थोडे लोक तेय येवन सांगता की बसो आमी काडपाक गेल्ले ते येवन काय बस कोणाचें आयकपाचें. तुमी ते जाग्यार बसता पळय तुमी पयलीं बसा मागीर तो खंय बसता ते म्हाका फोन करून सांग. म्हाका फोन कर हांव येता. म्हजो नंबर घे ताका नंबर आसा तुका नंबर फोन कर म्हाका येता सकाळी. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. मडगांवां माडेल वाठारांत डेंग्यूच्यो केशी मेळ्ळ्या उपरांत आतां त्या वाठारांत थळाव्यांनीच फुडाकार घेवन जागृताय मोहीम सुरू केल्या. लोकांक पालिका आनी आरोग्य खात्यानूय तेंको दिवन मोहिमेंत वांटो घेतलो. डेंग्यूच्यो केशी वाडच्यो न्ही म्हूण वाठारांत फॉगिंग आनी जळाराची पिलावळ वाडची न्ही म्हूण उपाय सुरू केल्यात. Last evening we did some fogging in the area of Madel, and the municipal and the health people have supported us to do this, just to bring awareness in the ward. Dengue is being spread and how to get it avoided. We've been hearing of so many dengue cases has been risen over here. So on a personal level we have taken the initiative of bringing awareness amongst the residents of our ward, and so this small little group has just moved out into the area. आम्ही माडेलाचे रेजिडेंट्स आज आम्ही घराघरांनी भोंवून सगळ्यांक अवेरनेस केलें की डेंगू मॉस्किटो जे आसा ते क्लीन वॉटरांक स्टील वॉटर जे आसता तातूंत जाता. ताका लागून तुमी स्टील वॉटर जे आसा ते जमा जावन जाता उदक ताका जमा जावपाक दिवचें न्हू. आनी कट्ट्यांनी जे आसा या बालद्यांनी आसा या जमा जाल्ले आसा शिमटांनी बी हे मारले कॅमिकल मारले. आनी इफ पीपल सपोर्ट अस, इफ पीपल सपोर्ट आनी पीपल वर्क तेणें काम केलें जाल्यार हे डेंगू हांगा जितले पातळिल्लें आसा कितले हांगा माडेलांक डेंगू वाडिल्लो आसा ते बंद जावपाक शकता विथ द सपोर्ट ऑफ द पीपल. सांकवाळ पंचायत प्लास्टीक फ्री जावपाचे दिशेन पंचायतीन जुवारी नगरांतल्यान प्लास्टीक फ्री ड्रायव्ह सुरू केला. 2 ऑक्टोबरा सावन पुराय प्लास्टीक बंदी. सध्या लोकां मदीं जागृती करपाचें काम चल्लां म्हूण थळावो सरपंच सांगता. पंचायत वाठारांत डिसेंबर मेरेन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचो पुराय यत्न चल्ला म्हणूनय तो उलयला. लास्ट ग्रामसभा जेन्ना जाल्लें पळय आमचे तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलेलें की प्लास्टीक फ्री करपाचें म्हणून. मिन्स एवरी एक रेजोल्युशनूच घेतलेलें आमी ग्रामसभेक की एवरी जे प्लास्टीक जे शॉपांनी जे विकता पळय ते बंद करपाचें आनी तांकां तेजे अगेन्स्ट म्हणून आमी पेपर बॅग्स नाजाल्यार क्लॉथ बॅग्स दिवपाचें. कित्याक प्लास्टीक जे आसा पळय ताका लागून ते डिस्पोज जावपाक खूब त्रास जाता आनी हे प्लास्टिका लागून चड गार्बेज क्रिएट जाता. आनी चडशे करून जुवारी नगर एरिया सांकवाळ पंचायतीन जे पडटा जुवारी नगर एरियान कितले शॉप्सां आसात तिथे चड जनरेट थिंगाच्यान गार्बेज जाता. ताका लागून आमी सगळे 5 मेंबर्स प्लस आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटी आनी गार्बेज कमिटी सगळे मेळून आमी काल सगळे आमचे 5 मेंबर्स सगळे मेळून आमी एक ड्रायव्ह क्रिएट केलें जुवारी नगराच्यान स्टार्ट केलें. कित्याक थंयच्यान चड गार्बेज थंयच्यान प्रोड्यूस जाता. आमी ते लोकांक समजयलें आनी तांकां एक लेटर दिला की आनी काल सुद्दां एक लेटर दिला तांकां आनी तांकां सांगलें फ्रॉम 2 ऑक्टोबर कंपल्सरी तुमी प्लास्टीक यूज करपाचेंच न्हू. आनी तांकां एक फर्स्ट नोटीस आमी दिला. सेकेंड नोटीस आमी आतां हिंगा लागींचे जे पुलीस स्टेशन आहा पळय तांकांय आमी नोटीस दितलो की तांकांय नेक्स्ट टायम जेन्ना आसतलो तेय आमच्या वांगडा आसतलो पुलीस आसतलो आमच्या वांगडा पियाक इन्फॉर्म करतलो. आनी सेकेंड अशें केल्यारूच आमचे गार्बेजचे जे इशू आहा पळय आमचे सॉल्व जातले. मोहीन सरान सुद्दां आमचे जे पंचायत मिनिस्टर तेणी सुद्दां आमकां सांगलेलें की गार्बेज प्लांटाक लागून तेणी आमकां फूल सपोर्ट करता कॉपरेट करता म्हणून सांगलें. तेणी सुद्दां एक प्रोजेक्ट करपाचें प्लॅन केल्लें हिंगा गार्बेज प्लांट घालपाचें प्लॅनिंग आहा. आनी जुवारीन सुद्दां आमकां सद्या आतां 1000 स्क्वेअर मिटर जागो दिल्ल्या. आनी पयरूच हांव गेल्लो एक आमचे डायरेक्टर पंचायतीन आमकां एक एप्रुवल येवपाचें आहा. थंय आमकां अमावंट फायनल जाल्ल्या कितें धाकलेशें प्लांट घालपाचें फकत थिंगा ड्राय वेस्टाचें. म्हणजे सगळे प्रोसिजर आतां वांगडा टील डिसेंबर पर्यंत आमकां कोर्टाचेर सुद्दां ऑर्डर आहा. बिफोर डिसेंबर आमकां करून दाखोवपाक जाय कित्याक गार्बेज एक व्हडलो इशू जाल्ल्या आनी आमकां सांकवाळ पंचायतीन चडूच जाल्ल्या. ताका लागून आमी सगळ्यांचे हेल्प घेवन मिनिस्टरांचे MLAचे सगळ्यांचे हेल्प घेवन बरेंशे फटाफट जे गार्बेजचे इशू ज्यो आहा पळय सांकवाळ पंचायतीन क्लियर करपाचे.
एका तेंपार भारतीय क्लब फुटबॉलांत नायजेरियन आनी ब्राझिलियन प्लेयरांची मेजॉरिटी आसताली. हालीं तो जागो स्पॅनिश प्लेयरांनी घेतला. ह्याच ट्रेंडाक धरून चर्चिल ब्रदर्साच्या इतिहासांत पयलेच खेप एक स्पॅनिश प्लेयर अंदू गोंयकारांक दिसतलो. नांव जाकीन गार्सिया. हो मिडफिल्डर चर्चिलाचे टिमींत हालींच रुजू जाला. 33 वर्सांचो जाकीन गार्सिया बार्बेरो चर्चिल ब्रदर्साक येवच्या पयलीं आपल्या देशांत सेगुंदा बी डिव्हिजन उपरांत सिप्रस आनी हाँगकाँग लिगांत खेळ्ळा. ताचे कडेन पेजाद अणभव आसा आनी आतां तो भारताचे आय लिगांत आपलो खेळ दाखोवंक आयला. I need to understand the city, I need to understand the people, but let me tell you something, the people are so friendly, they help to me so much. Bulgaria started in Spain. I played in 3-4 teams in second B division, trying to go to the second division and first division. Finally, after 6 years there, I went to Cyprus first division in Ethnikos Agnas. Was a good team, amazing team, a lot of fans. After that, I went to Thailand. I started my career in Asia. And after that, last 2 years, I was in the Premier League in Hong Kong. So amazing. Was very nice years. ईस्ट बंगालाक खेळपी ताचो देश बांधव मार्कोस एस्पादान भारतांत येवपाचो सल्लो दिलो अशें जाकीन म्हणटा. I have a lot of friends, Spanish people, Spanish players that are playing here, like Marcos de la Espada in East Bengal. He told me that I must come here for enjoy. So that's all. I am happy to join in this team, this family. I will play hard and I will do my best. We can improve a lot, but this is the pre-season. It's time for that. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पश्चिम विभागी योनेक्स सनरायज बॅडमिंटन सर्त बुधवारा पेडे इंडोर स्टेडियमात सुरू जातली. हातूंत येजमान गोंया सयत 5 राज्यांचे प्लेयर्स वांटेकार जाल्यात. डिफेंडिंग चॅम्पियन महाराष्ट्र आनी गुजरातांतल्यान टॉप लेवल प्लेयर्स आयिल्ल्यान सर्तीचे चॅम्पियनशिपी खातीर ह्या राज्या भितर कॉम्पिटिशन आसतलें. येजमान गोवा पयली मॅच छत्तीसगडा आड खेळ्ळे. Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and host Goa. As you see, Goa is represented by Ashwin Gautam, Lydia Barreto, there is Tejan Falari, Arjun Falari. We are missing the services of our ace shutler, Tanisha Crasto, who is represented for the Asian Badminton Championship and will miss her services. Tomorrow we have the team championship followed by 2 days of individual events. This event will conclude on 21st September 2019. On my right, Chhattisgarh, represented by Rupali Gupta. And on my left, Goa, represented by Anjana Kumari. Anjana Kumari, serve, love all, play.
आनी इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.